शापोरा रातचे वेळार कशे अंधाधुंद बेकायदेशीर रेंव काडटात हे प्रुडंटान स्टिंग ऑपरेशनान एक्सपोज केल्लें। रातचे वेळार रेंव काडपाक बंदी आसतनाय अजून गोंयांत रातची रेंव काडप सर्रास चलता। लोकांनी कंप्लेनी केल्या उपरांत मायनिंग खातें, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी पुलीस धाडी घाल्ल्या भशेन करून एक दोन वडी हाडटात आनी मिडियाक दाखयतात, मात कांयच फरक पडना। आतां एनजीटीकूय ह्यो गजाली लक्षात आयल्यात। आतां एनजीटीन शापोरा न्हंय देगेर सीसीटीव्ही कॅमेरा लावंक सांगला। आरोपेचो एकलो थळावो जुवे दे तुये जुव्या लागसार रातचे रेंव काडटात म्हूण एनजीटीत गेल्लो तेन्ना मायनिंग खातें आनी संबंदीत यंत्रणा एक्सपोज जाल्यो। न्हंयचे देगेर सीसीटीव्ही कॅमेरा घालचे म्हूण ताणें मागिल्लें। एनजीटीन याचिकादाराची मागणी मान्य करून जुवे दे तुवे जुव्यार दोनूय वटेन सीसीटीव्ही लावपाचो आदेश दिला। एनजीटीन खण, कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक सीसीटीव्ही लावपाच्यो सुवाती थारावंक सांगल्यात। सुत्रां सांगता ते प्रमाण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी 7 जाग्यांचें इन्स्पेक्शन केलां। 17 मेच्या पयलीं खातें एनजीटीक रिपोर्ट दितलें। इतले मजगतीं खण खातें, कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी पेडणे पुलिसांनी बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांचेर न्हयभाग आनी पेडण्यां तेरेखोल न्हंयच्या सुवातींचेर धाडी घाल्यो। 17 कामगार, 7 व्हडी आनी एक रेवेन भरिल्लो ट्रक धरला। फांतोडेर 4:30 ही धाड घाली। धरिल्ल्या 7 व्हडयां मदल्या 3 व्हडयांक रजिस्ट्रेशन नंबरूच नाशिल्लो। प्रत्येक व्हडयेंत 20 क्युबिक मिटर रेंव आशिल्ली। नेमा प्रमाण फकत 6 क्युबिक मिटर रेंव काडपाक मेळटा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी।